20 सप्टेंबराक गोंयांत जीएसटी कावन्सिलाची बसका जावपाची आसा. ही बसका पयले फावट गोंयांत जाता. ह्या बसकेक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आनी हेर मानेस्त गोंयांत येवपाचे आसात. 19 सप्टेंबराक ऑफिसरांची बसका जावपाची आसा म्हण म्हायती मंत्री मोविन गुदिन्होन दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. सगळ्यांक खबर आसा 20 तारखे जीएसटी कावन्सील येदी व्हडली मिटींग गोंयांत जाता. फर्स्ट टायम युनियन फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी येतली. मिस्टर ठाकूर हू इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, he will also be coming along with the finance secretary, revenue secretary, all the other officials of the central government. हे पयलेच खेपे गोंयांत जाता आनी 90th ऑफिसर्स मिटींग जातली आनी 20th जीएसटी कावन्सील मिटींग जातले. सगळे गोंया पळयता, गोंया कडेन अपेक्षा गोंयांत जी जीएसटी मिटींग जाता सगळे आमी रेट्स देंवयतले म्हूण. एजेंडा येदे व्हडले आहा मोठे. म्हाका दिसता सगळ्यान मोठे इतले मिटींग अटेंड केले गोंयांत जे निर्णय जातले सगळ्यान व्हडले एजेंडा आसा. हांव एकूच खात्रेन सांगपाक शकता की बरे ते निर्णय जातले. आनी आज आमचे ओवरऑल इकनॉमीक सिच्युएशन पळयल्यार हांव म्हणटा इट इज अ टेम्पररी स्लो डावन. इट इज नॉट इवन अ स्लो डावन. एगेन द इकनॉमी वील पिक अप. एगेन दे वील बी अ फील गुड फिलींग. इट इज ओन्ली अ मॅटर ऑफ टायम. पूण प्रॅक्टिकल जे डिसिजन घेवपा जाय, फॉर एग्जाम्पल तुमी जाणा ऑटो इंडस्ट्री सगळे मागता 28 सावन 18 करपाचे. हांव म्हणना आमी 18 करतले आनी हांव कावन्सिलाचे भायर उलोवपाक सोदना. पूण एकूच खात्रेन सांगता योग्य ते डिसिजन. इकनॉमी बरे स्टेटीन उरपा जाय. आमचे भारतान खूब प्रगती जावपा जाय आनी केंद्र सरकारा कडेन तशेंच लोकल सरकारा कडेन पयशे आसपा जाय गोंयचो सुदार करपाक. ते आमी करपा साठी बरे डिसिजन आमी हे जीएसटी कावन्सिलान आमी घेतले.